The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. Gare sare sani sani pani pama. The voice of GSB. The voice of GSB. GSB समाजाचे नंबर 1 सिंगिंग रियालिटी शो सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लिस्मॉट एजन्स इंडियाचे अनेक एपिसोडाक तुम सर्वांकय हांव मोगान स्वागत करतास. आमगेल कार्यक्रमांत कोंकणी एक्सक्लुझिव्ह राउंड चलतास. ख्यात तबला वादक जावन असेल तसले अनिता प्रभू माई आमगेलो आजी निर्णायक जावन आसा ती माई तुमकां हांव मोगान स्वागत करतास. आमगेल मोगाचे राघवेंद्र मल्लीमाम आमगेलो सती मल्लीमाम तुमकां हांव मोगान स्वागत करतास. तशीची महानिर्णायक पुत्र नरसिंह नायक माम आमगेलो सती नायक माम तुमकां हांव मोगान स्वागत करतास. आदरणीय अतिथी जावन आमगेलो टाजी अशे ख्यात बरहगार जावन साहिती जावन कोंकणी भाशेंत तशीच विंगड विंगड भाशेंत साहिती जावन आसले तसले श्री सुरेश बाळीगा माम आमगेलो सती बाळमाम तुमकां हांव मोगान स्वागत करतास. अद्भुत ऑर्केस्ट्रा टीम आमकां केदनाय एक आमकां फाटीबलाक राबची तसले सिस्टम आमगेल हांगा कीबोर्डांत आमकां साथ दिता संची दीपक बेंगळूरू. तशीची ताळांत साथ दिता संची रामनाथ किणी तुमकां हांव मोगान स्वागत करतास. पखावाज वाजोवच्याक महाराष्ट्रांतून आमगेलो साथ दिता संची आजी ऋषिकेश शिंदे तुमकां हांव मोगान स्वागत करतास. तशीच केदनाय एक इन्स्ट्रुमेंट मात्र प्ले करता आसलींची जाल्यार आजी दोन दोन इन्स्ट्रुमेंट प्ले करता आसची तबलेंत आनी रिदम पॅडांत आजी साथ दिता आसची श्री अभिजीत शेणे अभियण्णा तुमकां हांव मोगान स्वागत करतास. आयच्या एपिसोडाचे प्रथम स्पर्धी आमगेले एद्रा येता आसची गणेश प्रसाद नायक. गणेश नमस्कारू. नमस्कार. खंयची पद प्रेजेंट करता आसची आजी? संयमींद्र गुरुले चरणधरा. लायक कोन प्रेजेंट करा. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. जन्म जन्मांचे पाप दूर करा, संयमींद्र गुरुले चरण धरा, चरण धरा. संयमींद्र गुरुले चरण धरा, जन्म जन्मांचे पाप दूर करा, जन्म जन्मांचे पाप दूर करा. संयमींद्र गुरुले चरण धरा, जन्म जन्मांचे पाप दूर करा, जन्म जन्मांचे पाप दूर करा. संयमींद्र गुरुले, संयमींद्र गुरुले चरण धरा, जन्म जन्मांचे पाप दूर करा. आमगेले निज ऐश्वर्य, गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य, परमहंस हैं परमाचार्य, परमहंस हैं परमाचार्य. गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य, गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य,
परमहंस हैं परमाचार्य, परमहंस हैं परमाचार्य। गुरुज्ञात सर्वा गुरुज्ञान सूर्या, ज्ञान सूर्या। गुरुज्ञात सर्वा गुरुज्ञान सूर्या, गुरुकृपेन जय सकल कार्य, गुरुकृपेन जय सकल कार्य, सकल कार्य जय सकल कार्य, जय सकल कार्य, जय सकल कार्य। संयमींद्र गुरुले चरण धरा, संयमींद्र गुरुले चरण धरा। जन्म जन्मांचे पाप दूर करा, जन्म जन्मांचे पाप दूर करा। दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु, दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु। विषय वासना नाश कोरनु, विषय वासना नाश कोरनु। दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु, दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु। विषय वासना नाश कोरनु। व्यासाले एकही ध्यासु दवोरनु, व्यासाले एकही ध्यासु दवोरनु। दोषरहित श्रीहरी, हरी 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 हरी। दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु, दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु। हरिदास जाऊनु, हरिदास जाऊनु। संयमींद्र गुरुले चरण धरा, संयमींद्र गुरुले चरण धरा। जन्म जन्मांचे पाप दूर करा, जन्म जन्मांचे पाप दूर करा। संयमींद्र गुरुले गुरुले गुरुले, संयमींद्र गुरुले चरण धरा। जन्म जन्मांचे पाप दूर करा, जन्म जन्मांचे पाप दूर करा। पाप दूर करा, पाप दूर करा, पाप दूर करा। अनितमय तुमगेल कमेंट्स? तारीफ करीत नव्हे, कोयत शरीरातकीच शारीर असं भारी लायक वॉयस करज आणि लायक असं ह्या पदात बदलची न्याय दिला. हे पद नरसिंह नायक मम्मान सांगितलंय, भारी लायक कोण तांणी सांगितलेस हे पद. तशी तुम्ही लायक म्हणला ह्या पदांतू ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ್ವರ ವಿಷಯ ಅಂತೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಂದಿಲ್ಲಾರ लायक म्हणून दिसता. मस्त बिनी नाही, थोडे विषय ಅಂತೂ एक श्रुती ज्ञाना विषय ಅಂತ हांव सांगचे. वरलेले खंयचे विषय ते उलोवचाना. भारी लायक वॉयस स्वीट आणि करजाची वॉयस लायक. धन्यवाद माय. धन्यवाद अनितमय. नायक माम तुमगेल कमेंट्स? गणेश तुगेल वॉयस म्हाका आशिल्लो म्हण जाल्यार हाजी पयशी चंद म्हणी आशिल्ले म्हण म्हाका आज दिसलें. धन्यवाद माय. इथं म्हणा भारी चंद वॉयस तुगेले, मस्त लायक आसा वॉयस. ಕೆಲವು ಕಡೆನ ಸ್ವರ ಸ್ವಲ್ಪ
बट एका कडं लाईव्ह आणि तुझ्यात कसलंही तोंदर ना ताजी बघे कसलंही तोंदर ना हे बरं येईल कोण गोतस की माधव कामतर भेट हां अंकित कसा गोतस की तांगेले अंकित म्हणा कसं म्हणून गोतस की वय गोतस हां अंकित कसा गोतस की ना हाजंकित कळणी श्रीहरी आर बेट माधव कामत हांनी बरयलं तसले श्रीहरी अंकित तांकां स्वाम्यान दिलेले स्वाम्याला अंकित घेवन हें बरयता आसा ती तशी आमगेलांतू अंकित घेवन बरोवचे एक स्वल्प जन आसत अंकित तितली सुलभ हेर मेळना स्वाम्यान तांकां त्या तत्व गोत आसल्यार मात्र स्वामी अंकित दितात तशी मस्त पद चंद 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 पद बरयलें आसा माधव कामत मामान तशी तसलें एक पद हें आमगेलें संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्या वयरी चंदबाळा जाल्यार आनी स्वल्प एक्सप्रेशन वायज आनी स्वल्प करू जत्तशिलशें म्हाका दिसता नो प्रॉब्लम देव बरें कर धन्यवाद नाईक धन्यवाद नायक मॅम थँक्यू गणेश ऑल द बेस्ट ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಯಕ್ ಹಂಗೆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ तुम्ही आता पळयला आमगेल स्वाम्याला एक भजन तुम्ही म्हणलें कशें दिसलें हें एक 4 सिजनान तूं सगळे सिजनान तूं भाग घेवन तुमगेलो एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लो भारी चांग एक्सपिरियन्स मेगेले आमी कसं लेखून आयलें की ताचे पयलीं चेडव आमकां मेळ्ळें एक नमने सांगवेत जाल्यार आमी दूद मेळटा म्हणून आयल्यार एक नमने गोडशें मेळ्ळ्यार आमकां जालें मुख्य जावन कसं म्हळ्यार नायक मामू तांणी तांगेले अनुभव दुखून दिवत तसल ते टिप्स सकडी ते सादारण कशें म्हणल्यार प्रोफेशनल सिंगर्स तांगेले टिप्स आमकां सुलभेर दिनाचे जाल्यार नायक मामू आमगेले एक समाजा खातीर चेडवां खातीर तागेले सगळे अनुभव सार आमकां दिला हांगा दुखून आमी वतना कसं जाल्यार घेवन वचचें म्हळ्यार एक खूश आसा मनांत आता एक कॉम्पिटिशनाक प्रिपरेशन मस्त रितीर करता आमी तुमगेलें प्रिपरेशन कशें आशिल्लें ह्या कॉम्पिटिशनात तूं विंगड विंगड रावंडात भाग घेतना कशें आशिल्लें हांव म्हळ्यार फुडें दुखून हांव पद म्हणटा फिल्मा पद जेवो भजन जेवो भावगीत जेवो सकडी तेंचे जिके चड करता चमकलो मागीर प्रत्येक पद आमकां खंयचें पद म्हणलां ताजे खातीर ಸ್ವಲ್ಪ स्टडी करून सूक्ष्म विचार सकडी पळोवन घेवन प्रिपेर जाता आशिल्लो तशी त्या समयाक आमकां टिप्सय मेळत आशिल्ले म्हळ्यार आतां यूथ ऑफ GSB ते वॉयस ऑफ GSB ग्रुपां भितर आमकां कशें कशें करता म्हणल्या विशयांत एक टिप्सय मेळत आशिल्ले त्या सकडी घेवन हांव करता आशिल्लें मस्त खुशी जाल्लें तुमगेलें पुरे परफॉर्मन्स पळोवन आमगेले ऑडियन्साक मस्त खुशी जावन आसता तुम्ही फायनलाक पावोवची म्हणून आमी आश पावताची तुमगेलो रिजल्ट वेट करता आसा आमी इतले वेळ आमगेलो उलयले खातीर मस्त धन्यवाद सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीजन 4 पावर्ड बाय लेस मॉन्टेजन्स इंडिया तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आमगेले एद्रा येता संची कीर्ती कामत शेणय कीर्ती कशी पुरा प्रिपेर करून आयलींची ह्या राउंडा खातीर प्रॅक्टिस केला स्पेशल प्रॅक्टिस कसं नाही केलेलेस की ना रेग्युलरली प्रॅक्टिस केला पळय खंयची पद प्रस्तुत करता संची आजी आजी हांव यो 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 आमी वच्चा हरिद्वाराक म्हणलें भजन सांग कोड्याला तुकुन हंग्राबिल कडेनच आमकां हरिद्वाराक आपण वरचार आसाची ऑल द बेस्ट लायकून परफॉर्म करा थँक्यू व्यासते नमो व्यासते नमो व्यासते नमो व्यासते नमो व्यासते नमो व्यासते नमो या 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 आम्ही वच्चा हरिद्वाराक 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 गंगे नावया धन्य जावया गंगे नावया धन्य जावया पाप पुरा आम्ही थंय दूर करूया पाप पुरा आम्ही थंय दूर करूया या 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 आम्ही वच्चा हरिद्वाराक या 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 आम्ही वच्चा हरिद्वाराक
अष्टकोनाकृती ते मंदिर जल्या निर्माण भारी सुंदर अष्टकोनाकृती ते मंदिर लोक ज्ञाना दिवच्या आणि अभया दिवच्या लोक ज्ञाना दिवच्या आणि अभया दिवच्या विष्णू आईला व्यासा रूपारी लोक ज्ञाना दिवच्या आणि अभया दिवच्या विष्णू आईला व्यासा रूपारी यो 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 आम्ही वच्चा हरिद्वाराक यो 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 आम्ही वच्चा हरिद्वाराक पद्मासन घालून बसला व्यासू शुकमुनी समेत बसला व्यासू पद्मासन घालून बसला व्यासू शुकमुनी समेत बसला व्यासू उजव्यान पैलू भाव्यान सुमंतु उजव्यान पैलू धाव्यान सुमंतु वैशंपायनु जैमिनी बसला उजव्यान पैलू भाव्यान सुमंतु वैशंपायनु जैमिनी बसला यो 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 आम्ही वच्चा हरिद्वाराक यो 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 आम्ही वच्चा हरिद्वाराक सुधींद्र स्वाम्यांगेली मनांतुली इच्छा व्यासा प्रतिष्ठे जल्या चौचावच्या सुधींद्र स्वाम्यांगेली मनांतुली इच्छा व्यासा प्रतिष्ठे जल्या चौचावच्या ज्ञान दित्तालो तो मान रक्तालो तो ज्ञान दित्तालो तो मान रक्तालो तो व्यास दर्शन आम्ही घेऊया ज्ञान दित्तालो तो मान रक्तालो तो व्यास दर्शन आम्ही घेऊया यो 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 आम्ही वच्चा हरिद्वाराक यो 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 आम्ही वच्चा हरिद्वाराक गंगे नावया धन्य जाऊया गंगे नावया धन्य जाऊया पाप पुरा आम्ही थई दूर करूया पाप पुरा आम्ही थई दूर करूया यो 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 आम्ही वच्चा हरिद्वाराक यो 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 आम्ही वच्चा हरिद्वाराक गंगे नावया धन्य जाऊया गंगे नावया धन्य जाऊया गंगे नावया धन्य जाऊया गंगे नावया धन्य जाऊया धन्यवाद मल्लिमाम हं. कशी वच्चा की हरिद्वाराक कन्विन्स केली की कीर्तीन तुमका ಖಂಡಿತ ಸುಮಾರು ಸಕಡ ಜಾನ ದಿವಲೆ ಸುತ್ತನಿ ಪುರಾಣಾಂಚಿ ಪಳಿತ ಹರशिलो एक भावन येतं पळे सांगताना इथं म्हळ्यारी एक पद सांगताना वोट इन्स्ट्रुमेंट आणि असताना आता ही आता कळना म्हळ्यार रेकॉर्डिंग पळयताना कळच्या पुरो मागीर रिलीज जाताना इवन तो ताळ्याच्या समेत प्रत्येक लाईन अंतानी पुरा ताळनी चेंज करून खुशी जाता दिवले सुತ್ತ नांचिकी कडे री कळवे आमगेले मुंबईन तो त्या गरबा टाईप म्हणताना कळवे त्या स्टाईल पुराणाच्या भारी खुशी भारी लायक कोणाला हे पद पुत्तूर पांडुरंग नायकांनी म्हणलं तसं यो 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 वय करेक्ट ग्रेट भारी लायक सांगला चढ कसले सांगा ना तुला नाव कसलं म्हणू जलरे कीर्तिमान भव थँक्यू धन्यवाद मल्लिमाम नायक माम तुमगेल कमेंट्स
कीर्ती हें बरयलें कोण मा श्रीनिवास शेणे पुत्तूर अन्नी हां ताका निमगेलेला कित्याक म्हळ्यार कोण ट्यून केलेलो म्हणटा कोण बरयले उडगास करून घेवका केन्नाय ते उडगास आसो आमी कशें जालें म्हळ्यार आमकां पद जावका कंपोजरान पद केलेलें आमकां जावका बरयले लिरिक्स आमकां जावका तांकां उडगास करून घेनात आमी आमकां नांव येवका आमी पद म्हणून ते असल पुरा पॉयंट्स प्रती एक गायकी पळोवन घेवका कित्याक म्हळ्यार त्या कृतज्ञता तांणी कसं निमगिता आमगे लागीं आमगेलें पद स्टेजार म्हळ्यार कोणय कंपोजरान नांव सांगनात कोणय कंपोजरान नांव सांगनात एका लिरीक रायटरान नांव सांगनात हांवय कंपोजरान नांव सांगना कित्याक म्हण मारी 99.99 कंपोजींग म्हगेले प्रोग्रामांत म्हगेले आसता पप्पा साहेब हांव केलेलें म्हळ्यार तेवय म्हाका जोर करचे चान्स आसा आख्खी कसं लागला काम ताजे खातीर मात्र म्हणा जाल्यार म्हगेले प्रोग्रामांत विंगड कंपोजराल पद कोणाय निमगेलें म्हणून जाल्यार हांव तो कंपोजर कोण म्हणून सांगले शिवाय हांव सांगना कित्याक म्हळ्यार ते आमी तांकां दिवचे तसले एक गौरव मर्यादा एक तूं केला म्हण न्हय तूं करेक्ट केला नो प्रॉब्लम चंद म्हणा मा हें पद तूं चंद म्हणा मस्त चंद म्हणा सिंपल पद बट चंद प्रेजेंटेशन व्हेरी वेल प्रेजेंटेड भारी चंद जाला देव बरें कर थँक्यू धन्यवाद नायक मॅम थँक्यू कीर्ती ऑल द बेस्ट थँक्यू कीर्ती कामत शणै हांगेल परफॉर्मन्स तुमी आतां जस्ट पळयल्या हांकां ह्या चारय सिजनान भाग घेवन कशें दिसलें म्हणून हांगेलो एक्सपिरियन्स हांगे लागीं निमगुया चारय सीझन वॉयस ऑफ GSBचे हातूंत भितर भाग घेतलेस तुमी आनी एक हेच जे फायनलाक सो ह्या फुल्ल सिजनान तूं इतले पुरो राउंड्सान पार्टिसिपेट करून कशें दिसलें तुमकां सगळ्यांक नमस्कारो सो ह्या सीझन 4 वॉयस ऑफ GSB कॉम्पिटिशन मस्त एक लायक एक्सपिरियन्स आशिल्लो आमकां मस्त पुरो शिकच्या मेळ्ळें एवरी राउंडान तूं मस्त पुरो राउंड्स कंडक्ट केल्ले निमती ताजे सब्जेक्टा विशयी की ते मस्त पुरो आमकां कळूं मेळ्ळें जजीसाल टिप्स कमेंट्सा निमती आमकां मस्त इम्प्रुवमेंटा स्कोप आसता आनी मुखारी सो ओवरऑल लायक एक्सपिरियन्स आशिल्लो व्हेरी मच थँकफूल टू वॉयस ऑफ GSB एंड यूथ ऑफ GSB टीम थँक्यू तशी जें पळयत तुमगेल फॅमिली सपोर्ट लायक आशिल्लो तुमगेल बामूण नितीन शणै आनी आयिल्ले आसाची तुमकां आनी ह्या स्टेज ते पावयल्या कशें फील जातास फर्स्ट ऑफ ऑल कीर्तीन सांगल्या वरीची यूथ ऑफ GSB आनी वॉयस ऑफ GSB का मस्त धन्यवाद कित्याक म्हळ्यार वेल ऑर्गनायज्ड प्रोग्राम सिंगिंगा बागे तर तीन सांगलेची मात्र ओवरऑल फुल ऑर्गनायज करचे आनी ऑर्केस्ट्रा आसो जजीस जाला आसो टायमींग एवरीथींग इज सुपर्बली ऑर्गनायज्ड सो शिकचे विशय तीन सांगलेच की तिका मस्त शिकच्या मेळ्ळा हाजे विशय म्हणून सो ओवरऑल भारी लायक एक्सपिरियन्स आशिल्ले आनी लुकींग फॉरवर्ड पळोवया कशें जाता म्हणून ओके तुमगेलो इतले वेळ उलोवन मस्त खुशी जाला तुमगेल परफॉर्मन्सीस आमगेल ऑडियन्साक मस्त इश्ट जाला म्हणून हांव लेखता फायनलाक तुमी पावोवची म्हणून आमी आश पावताची ऑल द बेस्ट सांगतास तुमकां आमगेलो उलयले खातीर मस्त धन्यवाद आत्ता वेदिके वयरी स्वागत करया नरसिंहा एम पै नरसिंहा खंयची पद सांगता संचाची चंदी एक ಚೆಲ್ಲಿ ಅವನು ಚೆಲ್ಲಾಕ ಅಡ್ಡಳಿ हां कसं एक्सपिरियन्स की हाजी मागशी ना हो ना ऑल द बेस्ट लायक ऑन प्रेझेंट करा ಚಂದಿಯೇಕಿ ಚೆಲ್ಲಿಯವನು ಚೆಲ್ಲ ಕಡ್ಡಳಿ ಚೆಲ್ಲೋ ನಿಸನು ಪೊಳ್ಳೊ ಪೊಳನು ಭೀವನು ತೀಗಲಿ ಸಾರಿ ತೀ ಮಣಲಿ ಹಾತು ತೀಣದಿಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಕ ಪೊಳನು ಹಸ್ಲಿ ती हसताना चंदी दिसली ती चंदी एकी ಚೆಲ್ಲಿ ಅವನು ಚೆಲ್ಲ ಕಾಡಳಿ ಪಾಚೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಪೊಳನು ಪೆರ್ಚಲೋ ಮೊವಾಳು ಹತ್ತ ಸ್ಪರ್ಶಕ ತೋ ಕರ್ಗಲೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಪಾಚೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಪೊಳನು ಪೆರ್ಚಲೋ ಮೊವಾಳು ಹತ್ತ ಸ್ಪರ್ಶಕ ತೋ ಕರ್ಗಲೋ
मनांतू ताज महल ताण बंदिलाय मनांतू ताज महल ताण बंदिलाय मुमताजले शाहजहान जल्लो तो मुमताजले शाहजहान जल्लो तो चंदिये की चलिए हू लैलाक नवे मोबाईल घेऊन दिले प्रेम लोक मजनूले उडकी रे लैलाक नवे मोबाईल घेऊन दिले प्रेम लोक मजनूले उडकी रे मोगान रिचार्ज ताण कोरून दिले मोगान रिचार्ज ताण कोरून दिले नेटवर्क मेणू लवत सूरजले नेटवर्क मेणू लवत सूरजले चंदिये की चलिए चल काडली रात्री दिवस ध्यासू एक्लक चबून बेसले फोन दोन्ही कन्नक रात्री दिवस ध्यासू एक्लक चबून बेसले फोन दोन्ही कन्नक मून फोन जल्लो तमडो कान तो अय्यो मून फोन जल्लो तमडो कान तो SMS चलवंतू ते सिरकल इनबॉक्स फुल जाऊन ते विरकल चंदिये की चलिए चल काडली चल्लो निसरनु पडलो पुळनु भिवनु ती गेली सॉरी ती म्हणाली हात तीन दिल्ला चल्लक पुळनु हसली ती हसताना चंदी दिसली ती चंदिये की चलिए ला 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 थँक्यू नरसिंह तुम्ही सांगता ನಂಗ ಸ್ಟೇಜ ವೈರಿಚಿ ಸೀನ್ ಚಲ್ಲ ಮಣಕಿ ಪೂರ ದಿಸ್ತಸಿಲ್ ಅಮ್ಕ कोण बरयलेलं पद्य बाळमाम बाळमामान बरयलं बाळमामाक एक अभिनंदन आम्ही समकाशीचे बाळमाम कंची संदर्भारी हे पद तुम्ही बरयलेलं बरयलेलं वय तेन्ना मात मोबायल नाशिल्ले एक्चुअली मस्त पद बरयला हवा म्हणटा सलेची आमगेले मॅरेज जालेले तशेची हांव ती काड्डाळ किती म्हाका काड्डाळ म्हणून गोतना बट एक्चुअली आणि तू आड्डाळलो बाई आड्डाळ वय इता म्हळ्यार ती आमगेली गांवची तशें हांव न्हू आनी म्हगेले फ्रेंड आहा भयणी एका सणाक एक हास्य प्रसंग सांगता हांव आमी ओटू आशिल्ले फ्रेंड्स पळय तिगेले जाताक घेवन हांवूय मस्त कडेन गेला तिगेले जाताक घेवन हांवूय मस्त कडेन गेला मागीर एक म्हाका वावंट येयलें आनी हांव करून घेतलें म्हण मोग ना म्हणणे मोगार करून घेतले तशें मस्त बोध बरयला ती बायल म्हणल्या कितले मोगू सांगू कळना एक घडी नातल्या तिने म्हाका जायना कांटो निमिश कांटो जेता तशें कसं मस्त बोध बरयला आतां म्हाका सांगूया ना तशी ते एक स्फूर्ती जावन जो कसं एक मोग आयल्यार आपापी पद्य जो शब्द भायर येताचे चंद करून म्हणला ताणें खुशी जाली मस्त पड बरयलें पद्य हांवें चंद जाला थँक्यू
बाळ मामाका हें पद आयकतना तुमगेल एक पडली जाल्यार तसले एक प्रसंग उडगासा येईल की म्हण तुमकां नाही 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 तसल मस्त प्रसंगा निमतीन आमकां स्फूर्ती मेळ्ळो आमी तसल बळच आनी आमकां आमी मकर करून बरयताच दुसऱ्यांक म्हण न्ही आमकां आमीच आनीक म्हगेले म्हळ्यार आमी आमकां आतां कसलो एक विशय आयला रे आमकां माथ्यार केस आसना तशी मातेरी किल्लना ए कोई राबना केसु तो किल्लना कन्नडी इते मका दंतुणी नाका मका तसल पुरो मस्त आमगेले येता ते स्फूर्ती येल्कोळ आमी बरयताच ताका करेक्ट सिंगर यस खंडित तशी कॉमेडी म्हळ्यार ते आमगे लायफांतू जावची आनी आमगेले मस्त ते प्रेरणा आमगे सुತ್ತमुत्त आशिल्ल्याची विंगड कसले आमकां ताजे खातीर येनाची तशी थँक्यू धन्यवाद बळमाम अनित माय कशें जालें नरसिंहाल परफॉर्मन्स तूं म्हणल्या वेरीची थंयची पुराय एक सीन म्हाका दिसलें एक दोळ्यान तूं तितलें आयकून तें पदय बरयलां ताणें मनशाक म्हणलां आनी हो बाळ माम आमगेल गांवच्योची तशी तागेल विशयांत आमकां मस्त गोत आसा जाल्यार अशी पद आनी बरोवन तो इतले हें जाता म्हणून आमकां गोत न्हय त्या म्हळ्यार तो केन्नाय व्यारारी आसता आशिल्लो तो अशी पद बरयत म्हणून कळलेलें अर्थाचें आमकां ताजे पयस फुडें आमकां गोत नाशिल्लें तशी ताका म्हगेले एक बेस्ट ऑफ लक दिता आनीक असले पद चंद चंद तागेल तोंडान देवाल गी भावगीत गी असले मोगाच सकड आसता तसले पद सकड भायर येवं म्हूण सांगून हांव देवाला मागता तितलेच धन्यवाद माय नायक माम देवा नरसिंहा हां आमगेल नरसिंहाला कसलं पद म्हणेल तूं देवा चंद चंद भजन म्हणत आशिल्लो आज चंदी एक चेल्ली मेळ्ळी म्हूण म्हणालो ते एक चेंज आसतो हा चेंज आसतो म्हण भजन सांगून दाखयलें एसले संगीत करेक्ट पद आतां चेंज ओके मुखार सोन चेंज आसचो म्हणून कसले करचें म्हण केना उडगास आसचो हां हां येता तशी चंद जाला मस्त चंद जाला आनी तूं केलो मध्य तूं कॉमेडी खातीर केलो ॲड केले पळय यो ते पुरा करेक्ट बट ते करतना आनी काही वॉयस ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ जावका ಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ तूं एक्सपिरियन्स नातिले हें म्हणलें धन्य निमगेल तुका तावळी फस्ट वयवे हें एक्सपिरियन्स की नाही ना एक्सपिरियन्स ना म्हूण म्हणली तूं न्हय वे एक्सपिरियन्स नातिलेची एक पद एक्सपिरियन्स आशिल्ल म्हणके म्हणटलोच पळय तो बद्द गायक इथं म्हणा तो त्या पदाचे कॅरेक्टर जाता त्या तसल पद म्हणतना गायकान कॅरेक्टर जावका एक पात्रधारी त्या पदाचे एक हिरो जावका ताणें आनी ताणें तें एक्सप्रेस करता तेन्ना वॉयस लिटल बीट हांगातय मॉड्युलेट करचें केलो कडेन फिबल करचें केलो कडेन कॉमेडी एफेक्ट येवचे म्हणके त्या पुरा केल्यार आनी काही छान जाता बट अदरवायज इट वॉज फॅन्टॅस्टीक बेस्ट मस्त चंद जाला इथं म्हळ्यार ऑलरेडी पद बाळ मामान तितली चंद करून बरोवन दिलेलो आसा असल पदाक बरोवन दिलेलो आसतना अशी म्हळ्यार चंद दिसता तातूंत आनी काही एक्सप्रेशन घाल्यार आनी काही सुपर जावन येता आज चंद आयला देव बरें करो थँक्यू उडपातुलान नरसिंह पै हांगेल परफॉर्मन्स तुम्ही पळयला हांगेला ह्या सगळेची सिजनान तूं भाग घेवन एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लें म्हूण निमगुया नरसिंह 4th सिजनान तूं इतले पुरा राउंड्सान तूं पार्टिसिपेट केला आनी एक हेजे फायनल एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लो एक्सपिरियन्स लायक आशिल्लो मस्त शिकूं मेळ्ळा आयल जड्जस जालो नायक मामान मस्त आमकां कशी एक पद्य कशी सांगूका म्हळ्यार पुरो शिकोवन दिला सो एज्युकेटेड जाल्यार प्लस एक एक्सपिरियन्स आमकां स्टेजार राबून सांगचे कॉन्फिडन्सय दिला मस्त थँकफूल आसा वॉयस ऑफ जेएसबी यूथ ऑफ जेएसबी आनी पळय फायनल्सान सिलेक्ट जाल्यार लायक आनी काय लायक कोण सांगता ह्या एक सगळे सिजना मस्त राउंड्सान पार्टिसिपेट केला खंयचे एक राउंड म्हाका केन्नाय एक उडगास व्हरता मागीर एक मायंडान तूं केन्ना चमकल्यार ह्या एक राउंड म्हाका केन्नाय उडगास व्हरता म्हणलें मोस्टली फर्स्ट आनी सेकंड राउंड म्हळ्यार एक भजन केन्ना भजन सांगून गोत आशिल्लें मागीर तें लायक जाल्लें म्हण मस्त जाणान सांगलें सो एकता मागीर ही फिल्म म्हाका ओल्ड सॉंग्स म्हळ्यार मस्त इश्ट सो त्या वेळी 2 राउंड आशिल्ले ते म्हाका मस्त उडगास ओके सो आतां हांगा येवन पळोवला फायनल सिलेक्ट जावं म्हण आमी आश पावताची ऑल द बेस्ट म्हणून सांगता सर आमगेलो इतलो वेळ उलयले खातीर मस्त धन्यवाद सेंचुरी वॉइस ऑफ जीएसबी सीजन 4 पावर्ड बाय लिस्मॉट एजन्स इंडिया तो नेक्स्ट कंटेस्टंट आमगेले एद्रा येता संची नागप्रसाद पै नागप्रसाद कशी दिसता साजी 6th राउंड
ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಸ್ಕಿ ಆರಾಮಿರಸತಿ ಆರಾಮಿರಸತಿ ಕಂಚಿ ಪದ್ सांगता ಸಂಚಾಜಿ माझी भद्रगिरी अच्युतदास तांगेला कृष्णा मोणिया लायक कोण प्रेझेंट करा मस्त पॉप्युलर सॉंग आम्ही शांत कोणाई कोणाई तसं पद ऑल द बेस्ट थँक्यू कृष्णा म्हणूया कृष्णा 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 म्हणू मुक्ती पाऊया कृष्णा म्हणूया कृष्णा म्हणूया कृष्णा 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 म्हणू मुक्ती पाऊया देवकी नंदन हरी वासुदेवा भाव भक्ती न करता तुझी सेवा देवकी नंदन हरी वासुदेवा भाव भक्ती न करता तुझी सेवा कृष्णा म्हणूया कृष्णा म्हणूया कृष्णा 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 म्हणू मुक्ती पाऊया कंस विमदन कौस्तुभाभरण हंसरूपी हरिगोपी रमणा कंस विमर्दन कौस्तुभाभरण हंसरूपी हरिगोपी रमणा वंशीवादना निपुण मोहना वंशीवादना निपुण मोहना संशयुना रे सद्गुणपूर्ण कृष्णा म्हणूया कृष्णा म्हणूया कृष्णा 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 म्हणू मुक्ती पाऊया आठैताती तिथी अष्टमी अष्टम गर्भारे तू स्वामी आठैताती तिथी अष्टमी अष्टम गर्भारे तू स्वामी सृष्टिरी प्रकटलो गोकुलग्रामी सृष्टिरी प्रकटलो गोकुलग्रामी शिष्टरक्षक सर्वांतर्यामी कृष्णा म्हणूया कृष्णा म्हणूया कृष्णा 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 म्हणू मुक्ती पाऊया बालमुकुंद नवनीत चोरा मूल नारायण मदनाकार बालमुकुंद नवनीत चोरा मूल नारायण मदनाकार खूळमुरासुर दैत्य संहारा खूळमुरासुर दैत्य संहारा स्थूल सूक्ष्म तू जगदाधार कृष्णा म्हणूया कृष्णा म्हणूया कृष्णा 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 म्हणू मुक्ती पाऊया कृष्णा म्हणूया कृष्णा म्हणूया कृष्णा 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 म्हणू मुक्ती पाऊया देवकी नंदन हरी वासुदेव भाव भक्ती न करता तुझी सेवा देवकी नंदन हरी वासुदेव भाव भक्ती न करता तुझी सेवा
कृष्णा म्हणूया कृष्णा म्हणूया कृष्णा 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 म्हणू मुक्ती पावया कृष्णा म्हणूया कृष्णा म्हणूया कृष्णा 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 म्हणू मुक्ती पावया कृष्णा 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 म्हणू मुक्ती पावया कृष्णा 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 म्हणू मुक्ती पावया. धन्यवाद. राघवेंद्र मलिमाम तुमगेल कमेंट्स. भारी लायक फर्स्ट क्लास हागेले रेंज आयकताना केलो पटी हांग जुम्म जाता तितले बेस्ट रेंजेस आगे लागी सांगलाय भारी लायक ओरिजिनल कोण सांगेल गोतास कितें वा शंकर शानभाऊ आमगेल समाजाचे वन ऑफ द बेस्ट ताणें देवकी नंदनाने हरिवासुदेवा नवं ते सांगताना ताजी एक फील आयकत ओरिजिनल मस्त पटी आमी आयकलां ती भारी लायक सांगला भारी लायक बरेल कोण गोतास की संत भद्रगिरी अच्युत सबास मूल नारायण भारी लायक सांगला तू करता कसले तुगेल प्रोफेशन सॉफ्टवेअर इंजिनियर सॉफ्टवेअर इंजिनियर आयश सबास तान तुका कसले वांटूचे जायना जाल्यार ह्या संगीतांत आसून तू प्रसाद वांटूचे जाता इदे सोणक मरे हे इदे जैत त्या सॉफ्टवेअर अशा पुरा हांगा तो हार्ड आसता एकदम हार्ड कोर खंडित भजनाच्यो कळ्ळी बाय हां तुका जावं जाल्यार शंकर मामाल गुर्त कोण दिता गुर्त आस की तुका ना ना न्हय हांव गुर्त कोण दिता ऑल द बेस्ट थँक्यू. धन्यवाद मलिमाम. नायक माम तुमगेल कमेंट्स. रागणा हां सॉफ्टवेअराचे कामाची म्युझिक वांटूचे सॉफ्टवेअर जगत्याक पुरा पावोच तसले कामाचे सॉफ्टवेअराचे एग्री तशें भितर तें काम करतना त्या तुगेले त्या सॉफ्टवेअराचे विंगड 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 तुमगेल्या क्लायंट्सांक तुमी पावयता पळय आयकूच तसले लिजनर्सांक संगीत पावयात जावेत न्हय खंडित. वंडरफुल प्रेजेंटेशन भारी भारी चंद प्रेजेंट केला टॉप रेंज आहे तशीची पुरा लायक जाला आनी कसलेय डाऊट नातील म्हणला साहित्य स्पश्ट जावन म्हणला खुशी जाली आयकून. एक कसं म्हणाले आम्ही सकाळी उठानू स्वाम्या उडगास कोण घेऊ का देवा उडगास कोण घेऊ का तशीची अच्युत मामाका केशव मामाकाय उडगास कोण घेऊ का आमगेले खंयचेक तत्व आमकां स्वाम्यान की बोधन केलेलं आसा त्या तत्व प्रसारक तांणी संत अच्युत मामू इतलेक मोवाळ मन म्हाका कसलेय डाऊट आसल्यार हांव एका कडेन अच्युत मामाला प्रश्न करूं आशिल्ले अच्युत माम ताका उत्तर दित आशिल्लो तसले आमगेलो अच्युत मामान अद्भुत जाल्यार कितली पद बरयला आमकां ताजे बगे ते अद्भुत हें पुरो सांगची योग्य तर जायना आमकां तसले भद्रगिरी संत अच्युत मामान बरयलें तसलें पद केशव मामू 46 टायम्स सगळे ग्लोबाक आमगेले तत्व प्रचार करचे खातीर घुवला 46 आमकां एक देशा वच्चोक 20 मेळ्ळी म्हणून आमी हातपाय घालतात तसले कडेन 20 नातिले कितले देशा गेला काय ताणें म्हाका मेळतना सांगिल्लें केशव मामान तसले एक सेव केलेलो ताणें तांकां आमी प्रतिनित्य उडगास कोण घेवं तसले तूं आज मस्त छंद म्हणला देवा म्हाका मस्त आनंद जाले म्हणलें आनी एक कसं म्हणारी आमगेले शंकर शानबाग म्हूण म्हणटा कित्याक म्हणारी तो मस्त व्हड नांव केला जाल्यार तो आमकां आमगेले घरकडच्यो जल्ममितीन आमगेले शंकरान इतली चंद ट्यून केला हाका म्हण न्हय ताणें खंयचेय ट्यून करतना तो मस्त कमिटेड संगीताक मस्त कमिटेड ताजे बगे मस्त अध्ययन करून त्या अशें जावका तशें जावका म्हणल्यार मनांत दवरून घेवन एक काम करचें तसलें एक श्रेश्ठ एक संगीताचें एक पिस्सो म्हूण सांगता पॉझिटिव्ह अर्थ पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह न्हय तसलें एक अद्भुत जावन एक छंद करून ट्यून करून आनी ताणें म्हणटनाय तशें तितलें डेडिकेशन आसा आज तूं त्या डेडिकेशन दाखयलें आसा आनी केलो फायन ट्युनिंग आसा पळय त्या शंकरार स्वल्पांनी आयकल्यार आनी काही बेटर जाता अदरवायज इट वॉज फॅन्टॅस्टीक गॉड ब्लेस यू थँक्यू. धन्यवाद नायक माम. मस्त लायक कमेंट्स मेळ्ळो तुमकां. लायजो ऑल द बेस्ट. नागप्रसाद पै हांगेल परफॉर्मन्स आतां जस्ट जाल्ले हांकां ह्या 4 सिजनांत तूं भाग घेवन कशी दिसला म्हूण सांगून हांगेले एक्सपिरियन्स निमगुया.
वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 ಅಂತೂ इतले राउंड्स ಅಂತೂ पुरे भाग घेतले आसा आणि एक हेज फायनलाक सगळे सीझन ಅಂತೂ भाग घेवन कशें दिसला ನಮಸ್ಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸರ್ ಉಂಟಾರು ಇವನು ಹಂಗೆ ತಾರೆ ಎತ್ತು ನಾವು ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಶಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖಂಡಾಪಟ್ಟಿ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾರು ಇವನು आता एक कॉम्पिटिशन हाका मस्त नमनाचे एक प्रिपरेशन्स पुरे आसता तुमगेल प्रिपरेशन कशें आशिल्लें म्हळ्यार प्रिपरेशन म्हणून तितलें कसं नाही कर न्ही जाल्यार घरांत घरा कडेन भजन सांगून आशिल्लें मी तर चिके अभ्यास आशिल्ले म्हणून लेखता हांव तशें ओके सो तुमी फायनलाक मुखार वचची म्हण आमी आश पावताची ऑल द बेस्ट म्हणून सांगतास तुमकां इतले वेळ आमगेलो उलयले खातीर मस्त धन्यवाद आता आयचे एपिसोड मुक्ताय करचे समय येयला आमगेला आयचे कार्यक्रम ಅಂತೂ आमगेलो निर्णायक जावन सहकार दिला तसले अनित प्रभुमाय तुमका मस्त धन्यवाद राघवेंद्र मल्ली माम तुमका मस्त धन्यवाद आमगेले मुख्य अतिथी जावन आशिल्ले तसले सुरेश बाळ माम तुमका मस्त धन्यवाद तशीची महानिर्णायक पुत्र नरसिंह नायक माम तुमका मस्त धन्यवाद ऑर्केस्ट्रा ಅಂತೂ आमकां कीबोर्ड ಅಂತೂ साथ दिला तसले दीपक बेंगळुरू तुमका मस्त धन्यवाद ताळ वाजवून सहकार दिला तसले रामनाथ किणी तुमका मस्त धन्यवाद पखावाज वाजयला तसले ऋषिकेश शिंदे तुमका मस्त धन्यवाद तशीची तबलेन तो साथ दिला तसले अभिजित शेणै तुमका मस्त धन्यवाद यूथ ऑफ GSBचे फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनल मिस करनशी फॉलो करता बेती आमगेल समाजाचे मस्त अपडेट्स तुमकां मेळचे आसा तशीची वॉइस ऑफ GSBचे अपडेट्स समेत तुमकां मेळटा आसता हांगा कमी आयचे एपिसोड मुक्ताय करतांची अनेक एपिसोडा वटो तुमकां भेटी तांची नमस्कार